कशें आसा म्हणजे वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला न्ही. हं, ऍक्च्युली इट इज लायक वॅक्सिन घेतले म्हणून तो कोविड जावचो ना हं, जावं तेजे इन्फेक्शन जावचें ना असो भाग ना. हं, बट वॉट दे आर सेयिंग इज दॅट ते जे इन्फेक्शन आसा ते आमकां आमचे चड आमकां माल पडचें ना. हं, हं, सो आय थिंक एवरीबडी शूड गेट वॅक्सिनेटेड. आता जो कितें आसा आमी कितें चिंता ताका मरे वॅक्सिन घेवन ताका अशें जालें तशें जालें, ह्यो हं, गजालीक आमी हें दिवपाक वाव दिवपाक जायना. हं, सो अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हं. आमी तुमच्या माध्यम म्हणजे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जावं प्रेस पेपर्स ह्याच्यात आसा तातूंतल्यान अवेअरनेस आसा ते खूब प्रमाणान पसरोवपाची आज गरज आसा. सारकें. वॅक्सिनेशन तर घेवपाकूच जाय. वॅक्सिनेशन इज अ मस्ट आय फील. अँड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ काळजी घेवपाची की आपल्याक हे व्हायरस न जावचे, म्हणजे आता स्पेशली 18 बिलो इज स्टील वल्नरेबल. बरोबर बरोबर हय हय. 18 टू इवन 45 आता सध्या वॅक्सिनेशनाची शॉर्टेज आसा. सो इन मे बी नेक्स्ट 1 or 2 months यू नीड टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. अशा भितूर जर बरोबर. तुमचे व्यू पॉयंट आनी सजेशन कितें आसतलें लोकांक? पयलीं कशें आशिल्लें की सुरक्षीत रावात आनी स्वताक वाचयात. हं, आज तशें ना. आज आमकां जर नेक्स्ट स्टेप घेवपाचें आसा जाल्यार आमी स्वता सुरक्षीत रावचे पेक्षा आमी दुसऱ्याची सुरक्षा कशी घेवची, दिस इज अ नीड ऑफ द अवर. हय. घरान भितर रावप आनी मागीर ते चेन ब्रेक करप तो न कितलो तेंप आमी घरान रावंक शकता. सो हं, टू कम आउट एंड देन टू टेक केअर ऑफ अदर्स, दिस इज द नीड ऑफ द अवर आय फील. हं, आमच्या बरोबर आता डिस्टन्सिंगाचे एक गायडलायन्स घालून दिल्ली आसा. हं, SOP जे आसा ते आमी जर सगळें सांबाळून जर चलत हं. आणि आमच्या बरोबर एक दुसरो विचार सुद्धा की स्वतःचे संरक्षण करचे पेक्षा आमची जबाबदारी आसा की हं. आमी दुसऱ्याचें संरक्षण करूं जाय. हो करेक्ट. मुद्दो घेवन जर वचचे आसा जाल्यार आय थिंक टील द एवरीथिंग गेट्स वॅक्सिनेटेड एवरीथिंग शूड गो ऑन वेल. अँड वी शूड नॉट ब्लेम द गव्हर्नमेंट अँड दीज ऑर हं, समबडी एल्स. हं. गव्हर्नमेंटान अशें केलें हेणें तशें केलें. आय थिंक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कितें आसा न्ही ती आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय हं, एज अ नागरीक, या हं, देशाचो नागरीक, एक सिटीजन. हं. ती जर आमी समजून घेत न्ही जाल्यार तो ब्लेम गेम करपाची पाळीत येवची ना हय. केन्ना न्ही. कोणाक हेका जबाबदार दवरप तेका जबाबदार दवरप ते हं. सिच्युएशनाक पर्यंत आमी कित्याक पावचे. हय. सिच्युएशना पर्यंत पावपाची गरजूच येना. वी शूड नो अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. देन ओन्ली आय थिंक द blame game will not only come in force.